धर्मदूतांचो इतिहास आवेसवर 21 ओळी 1 ते 16. पावलू जेरुसलेमाक वेता. शेकीन तांचो निरोप घेवन तांकां सांगतोच तारवार बसून आमी नीट गेल्या आनी कोसाक पावल्या. दुसऱ्या दिसा रोदेसाक पावल्या आनी थंय थावन पाताराक गेल्या. फेनिसेक वेतालें तें एक तारू हांगा आमकां मेळ्ळें. त्या तारवार चडून आमी फुडें गेल्या. सिप्रूस दिश्टीक पडतोच हो जुवो आमच्या धाव्याक सांडून आमी सिरियेक गेल्या आनी तिराच्या बोंद्रार उतोरल्या. थंय त्या तारवांतलो माल देंवपाचो आसलो. थंयसर थोडे शीस आमकां गावले आनी तांच्या सांगाता एक सातोळें आमी रावल्या. जेरुसलेम वचो नाका म्हूण आत्म्याच्या प्रेरणान ती परतून परतून पावलूक सांगतालीं. पूण आमचो ओगोत पावतोच आमी आमची फुडली वाट धरली. आमी शारा भायर पावो पर्यंत दादले आपल्या बायलांक भुरग्यांक घेवन आमकां पावूंक आयले. वेळेर पावतोच दिंबेर रावन आमी मागणें केलें. एकामेकाचो निरोप घेतोच आमी तारवार चडल्या आनी ती आपल्या घरा परतली. तिरा थावन दर्यांतल्यान आमचो प्रवास सोंपतोच आमी तोलेमायसाक उतोरल्या. हांगा आमी भावा भयणीक भेटल्या आनी तांचे मदें एक दीस रावल्या. दुसऱ्या दिसा आमी भायर सरल्या आनी सेजारियाक पावल्या. थंय शुभ वर्तमान परगोटणार फिलिपागेर रावल्या. तो त्या 7 मदलो एकलो. ताका 4 आंकवार धुवो आसल्यो आनी हांकां देवाचो संदेश दिवपाचो ओरगूण आसलो. आमी थंय बरेचशे दीस रावल्या उपरांत आगाबोस नांवाचो जुदेयांतलो एक प्रवादी थंय पावलो. तो आमचेशी आयलो आनी पावलूचो पट्टो काडून ताणें आपलेच हात आनी पांय बांदले. मागीर तो असो उलयलो. पवित्र आत्मो अशें म्हणटा, ह्या पोट्ट्याच्या दोनयांक जुदेव जेरुसलेमांत अशें बांदतले आनी ताका विदेशांच्या आधीन करतले. हें आयकून आमी आनी थंयसरल्या लोकांन जेरुसलेमाक वचूं नाका म्हूण पावलू कडेन विनंती करून मागलें. तेन्ना पावलून असो जबाब दिलो, अशें रडून आनी म्हजें काळीज दुखोवन तुमी कितें करतात? हांव जाल्यार सोम्या जेजूच्या नांवा खातीर जेरुसलेमांत बंदखणींत पडूंकूच न्हय पूण मरूंक पर्यंत तयार आसा. आमचें आयकूंक तो बिलकूल कबूल जायना म्हूण पळयोवन आमी ताका समजोवपाचें सोडलें. आमी म्हणलें, सोम्याची खुशी जावं. थोड्या दिसा उपरांत आमी आमची तयारी करून जेरुसलेमाक गेल्या. सेजारियाच्या थोडे शीस आमचे बराबर आयले. आमी विडाराक वेताल्या त्या मनशागेर तांणी आमकां पावयले. हो एक सिप्रूसकार आसलो. पयल्या शिसां मदलो एकलो. ताचें नांव नानसन.